नमस्कार. तर आयज आमचे हांगा इन्स्पेक्शन आसलें, तेका लागून आमी आयज हांगासर सगळीं जमलेली आसली. अशें आयकूंक येयलें की जे 2 तारखेक जे इनॉग्रेशन करपाचें आसा तें खंय तरी अशें आमी आडावपाचें, कितें उपोशण करपाचें आनी कितें करपाचें. हांव कितें म्हणटा, पयलीं 2 तारखेक इनॉग्रेशन जावनी, स्टार्ट जावनी. जेन्ना आमी भितून वयतलीं तेन्ना आमकां कळटलें न्हू फुडें कितें आसा कितें ना तें कळटलें. आमी इतले पाश्यास काडल्यात आनी थोडे दीस पाश्यास काडया. जशें आतां आमचे जीत भाई जितले धडपडटात आमच्या लोकां खातीर, तशें आमी तेंच्या वांगडा रावया न्हू, अशें हांव म्हणटा. थँक्यू. समिती एक आसा, तशेंच नवी एक पेडणे नागरीक समिती आसा. हे विविध जे समिती आसा तेंचो लक्ष एकूच आसा की हे तुवें हॉस्पिटल GMC लिंक जावचें आनी जे GMCन फॅसिलिटीज आसा ते हांगा पावचे. सो त्याच पद्दतीन आयज एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें. हेल्थ ऑफिसर येयल्ले, काही डायरेक्टर ऑफ हेल्थांतले एक ऑफिसर्स येयल्ले, हांगाले HOs आसले, तशेंच आमचे स्थानीक पेडणेकार आसलेले. आनी आयज आमकां खूश भोगता की जे सगळे पेडण्यातले जे आपल्या पॉलिटिकल करियरानूय सुद्दां आपले बरें काम करतात आनी ह्या तुवें हॉस्पिटल जावपाक लागून सुद्दां पोटतिडकी हांगा येयल्ले आसात. आनी म्हाका स्वता हांव तुका एक सांगूंक इच्छिता की माननीय आमदार जी धारोलकर हेंच्यांनी म्हाका एक मॅसेज घातलेली की आयज ऑफिसर्स येवपाचे आसात, सो तूं बी येवचो ह्या इन्स्पेक्शनाक आनी तुजे कितें व्ह्यूज आसात ते पळोवन घेवचे म्हणून. सो त्याच पद्दतीन आयज हांगा येयला हांव. आनी म्हाजे बरोबर आमचे लिडर राजन बाब आसात, तशेंच इतर आमचे पेडणेकार आसात. आनी आयच्या ह्या इन्स्पेक्शनाक आमी पळोवपाक गेल्यार की एक 13 OPD ते ओपनिंग करतात येता त्या 2 तारखेक. तशेंच इन्स्पेक्शनाच्या वेळार आमकां एक निदर्शनान येयलें की जी कॅज्युअलिटी आसा ती कॅज्युअलिटी ओपनिंग त्या दिसा जायना. सो एक खंय तरी एक शंका आमच्या जे जितले इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आमचे स्थानीक हांगाले की कॅज्युअलिटीज जर ना जाल्यार कितें फायदो आसा ओपनिंग करपाक. सो तेचेर आमी जे HOs आसले तेंचे कडेन उलयले, आमी हेल्थ ऑफिसर आसले तेंचे कडेन उलयला. पण तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिलो की जे कॅज्युअलिटी आसा ती एका म्हयन्या भितर आमी ती सद्या एट मुवमेंट टेम्पररी बेजीस आमची ती आदली CSC आसा थंयसर कॅज्युअलिटी आसतली, पण एका म्हयन्या भितर आमी ते हांगा हाडटा, शिफ्ट करता. सो फेज वायज आमी हे कंप्लीट करता. सो म्हाका दिसता सरकारान जो एक निर्णय घेतलो, जे आमी आंदोलन उबारलेले GMC लिंक जावपाक, ते एक तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडून GMC लिंक हे तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडून तुवें हॉस्पिटल आमकां खरोखरच पेडणेकारांक एक न्याय दिल्लो आसा आनी एक मोठी आनी गरजेची गोश्ट आसा. आनी तो एक डॉक्युमेंटेशनाक लागून आमी म्हाका दिसता 2012च्यान टील 2026 पर्यंत आमी वाट पळयताले. सो ही एक आमचे जे मागणी आसा ती परिपूर्ण जाल्लेली आसा. त्याच पद्दतीन आयज जी कॅज्युअलिटी आसा ती आयज सगळ्यांच्या मनान एकूच शंका आसली, ती कॅज्युअलिटी ना जाल्यार कितें फायदो ओपनिंग करून. सो म्हाका दिसता म्हाजे वैयक्तीक जे व्ह्यूज आनी काही जे आमचे जे जाणकार व्यक्ती आसा तेंच्या मनान असे विचार जाले की तेन्ना आमी एक डायलिसीस युनीट केला, आयज त्या डायलिसीस युनिटाचो खरोखरच पुरेपूर उपयोग जाता. जे पेशंट आसात तांकां खरोखरच ताचो फायदो जाल्लो आसा. आनी आयज जर आमी ते 13 जर OPD जर हांगा ओपनिंग करीत जाल्यार निश्चितच आमच्या पेडणेकारांकूच ताचो फायदो जातलो. आतां प्रश्न उरलो कॅज्युअलिटीचो, जाल्यार हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून हांव स्वता हो जे विशय जो आसा हो माननीय आमदार जी धारोलकर हेंच्या पर्यंत पावयल्लो आसा की कॅज्युअलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण कॅज्युअलिटी आमी कित्याक म्हणटा, जेन्ना कसलो इमर्जन्सी आसता, एक्सिडंट आसता, हार्ट अटॅक आसता, किंवा आमचे पेडणे तालुका जो एक जाण आसा शेतकरी वर्ग, जायते शेतकरी आसतात, थंय सोरोप चावता, पॉयझनस आसता, तेन्ना इमर्जन्सी आमी हाडटात. त्या टायमार जर हांगा जर ट्रिटमेंट जर जायना आनी त्या टायमार जर हांगा कॅज्युअलिटी ह्या हॉस्पिटलान ना जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम जावं शकता आमकां. सो तेचो सेम जातलो, एरय म्हाज्या मागले म्हणटात तशें आसलें तशें परत GMCन वचचें पडटलें. पण तेचेर आमच्या आमदार साहेबानूय हेच सांगलेलें आसा की जे कॅज्युअलिटी आसा ती म्हयन्या भितर जातले म्हणून. सो आमकां हो एक स्टेटमेंट एक जबाबदार व्यक्ती जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस किंवा आरोग्य मंत्र्यान किंवा मुख्यमंत्र्यान एक एश्युरन्स दिवपाची गरज आसा की हे जे कॅज्युअलिटी आसा ती एका म्हयन्या भितर किंवा एक्झॅक्ट जो आमकां टायम जो आसा पळय तो आमकां कळपाची गरज आसा. कारण आमी हे हॉस्पिटल 2 तारखेक ओपनिंग करपाक म्हाका दिसता मेजॉरिटी जे हांगा आसा पळय तेंच्यांनी कांयच कोणाचो आक्षेप ना. कारण हे हॉस्पिटल एकदां सुरू जावचें म्हणून एक सगळ्या पेडणेकारांची एक कळकळीची विनंती आसली आनी ते सुरू जाता. खुबश्या लोकांक मातसो एक उमेदीची गोश्ट आसा, कारण हे हॉस्पिटल हे जाणा आरोग्याशी निगडीत आसा
आनी ते जर 2 तारखेक हे ओपनिंग जाता एक बरी गोष्ट आसा पेडणेकारांक लागून आनी जे सुविधा जे आसात पळय सगळे जे स्टेप बाय स्टेप म्हणटात तशे फेस वायज जर आमकां मेळटा जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना भितर पण जे हे 13 OPDs आसात ते 13 OPD बरोबर ते कॅज्युअलिटी सुद्दां ओपनिंग त्याच बरोबर जर जाल्ली जाल्यार आमकां तितली एक बरी उमेदीची गोष्ट आसली आनी बरें आमच्या पेडणेकारांक बरो ताचो न्याय मेळूं शकता किंवा तांकां फॅसिलिटीज मेळूं शकता आसली पण हेचेर सुद्दां एचओन इवन ऑनरेबल MLA जी दारोकर हेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की येता त्या एका म्हयन्या भितर ते कॅज्युअलिटी आमी ओपनिंग करता थंयसर म्हणून सो आयज ह्या तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून परत एकदां सांगूंक इच्छिता आमच्या पेडणेकारांक सगळ्यांक आंदोलन जें आमी जें उबारल्यात ऑलमोस्ट आमचे जे कितें मागणे आसले ते सगळे सक्सेसफुली जाल्लेले आसा फक्त जे पेडणेकारांक जे नोकऱ्यो जाय सो त्या नोकऱ्यांक लागून आमचे माननीय आमदार जीत आरोलकर तशेंच पेडणेचे आमदार आमचे आल्लेकर सर किंवा आमचे जे काही जे आता जे हे आमचे आंदोलन करपी आमचे नागरीक समिती आसा तेंच्यांनी पुढाकार घेवचो आमी तेंच्या बरोबर आसात ही आमचो जो इशू आसा रिगार्डींग नोकऱ्यां बद्दल आमी सगळे मेळून एक आरोग्य मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक ही आमची जी एक कळकळ आसा ते भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो सो आमी एक डेलिगेशन घेवन आमी वयतले आमची सगळी टीम मेळून आनी हे नोकरी आमच्या प्रायोरिटी बेजीस आमच्या पेडणेकारांक हांगा दिवचे इतलीच हे मागणी करता आनी ह्या येता त्या 2 तारखेक जे ऑफिस आमचे हॉस्पिटल ओपनिंग आसा सो म्हाज्या तर्फे किंवा आमचे जे काही जे हांगाले जे वेल विशर्स आसा तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना ह्या गोष्टीक प्रोवायडेड जे कॅज्युअलिटी आसा पळय तेंचे एक्झॅक्ट डेट आनी टायम किंवा एका म्हयन्या भितर दिता हे तेंच्यांनी सांगचें नमस्कार सगळ्यांक खबर आसतली की तुवें हॉस्पिटला बद्दल जो पेडणेकारांक कसो कितें आक्रोश आवाज करचो पडलो कारण जे तुवें हॉस्पिटल हे जे जावन आसा एक आरोग्याशी निगडीत परतून परतून वारंवार आमी म्हणटा की हे हॉस्पिटल जावचें आनी पेडणेकारांक न्याय मेळचो आतां जावचें म्हणजे कशें जावचें हितून भितर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जे कितें डॉक्टर्स येवपाक जाय जे GMC जे लिंक म्हणून आमचो एक आंदोलन आमी उबारलेलें त्या आंदोलनान म्हाका दिसता गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान तशेंच आरोग्य मंत्र्यान विचार करून तशेंच नो डावट आमचे मांद्रेचे आमदार ताजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आयज 2 तारखेर गोंय राज्य सरकारान घोशणा केल्या की 17 OPD स्टार्ट करतले म्हणून आनी आयज ताजी पाहणी आसली पेडणे तालुका नागरीक समितीच्या वतीन पत्रव्यवहार जालो तुवें कृती समितीच्या वतीन येदो व्हडलो मशाल मिरवणूक जाली आनी हांव पयल्या सुवातेर पेडणेच्या लोकांक जांच्यांनी ह्या संघर्शांत भाग घेतलो आनी ह्या संघर्शाचो आउटकम म्हणजे सरकाराक अधिकृतरित्या जाहीर करचें पडलें की बाबा हे हॉस्पिटल आहा तें लिंक आसा म्हणून आमकां खबर आसा की पार्सेकर सराचें स्वप्न GMC लिंक हॉस्पिटल आनी त्या स्वप्नाची पुर्तता येद्या व्हडल्या इमारतीन जाली आनी ताजे खातीरूय संघर्श करचो पडलो पेडणेकारांनी हे दुर्दैव म्हणटा हांव सरकाराचें आनी आमचेंय बी पूण बरे गजाल देर आय दुरुस्त म्हणूं येता दुसरी गजाल हे पाहणी करत आसतना आमकां थोड्योश्यो गजाली निदर्शनाक आयल्यो ते म्हटल्यार ऑफिसरांनी सांगलें की 17 OPD स्टार्ट जातले म्हणून पूण म्हाका एक क्वेश्चन सरकारा कडेन की हांगा ज्युनियर रेजिडंट डॉक्टर येतले काय सिनियर रेजिडंट येतले जर ज्युनियर रेजिडंट डॉक्टर हांगा येतले OPD आनी OPD हा स्पेशलायज OPD आसा तातूंत गायनॅक आसा पिडिएट्रीक आसा मागीर तुजे हार्टाचे हे आसतले हे सगळे OPDन तज्ञ डॉक्टर जाय तांकां ज्युनियर जर धाडले जाल्यार कन्सल्टेशनाकूय टायम वयतलो दुसरी गजाल एमर्जन्सी वॉर्ड आसा कॅज्युअलिटी वॉर्ड तो खंय आनी 1.5 म्हयन्यांनी स्टार्ट करतले तिसरी गजाल जी फार्मासी आसा ती फार्मासी CSCच्यान हांगा शिफ्ट करतले पूण एकंदरीत हे सगळो जो वेव्हार आसा हे सगळे वेव्हाराचेर प्रश्नचिन्ह येता पूण तरी आसून ह्यो प्रश्नचिन्ह आसा हेचें उत्तर सरकारान दिवचें आनी ही जी OPD आसा ही OPD बऱ्या डॉक्टर घालून हांगा स्टार्ट करची हे सरकाराचें आमी स्वागत करता पेडणेकारांचें अभिनंदन करता आनी एक गजाल निदर्शनाक हाडूंक सोदता की ज्या वेळाचेर आमी पाहणी करत आसतना ह्या हॉस्पिटलाची थोडी जे फर्निचर आसा ते खंय तरी वाळटी लागून पिड्यार जाल्ले आसा सो ताजेरूय बारीक लक्ष घालचो हांगा लोकांची बसपाची सगळी वेवस्था करची आनी मेन प्रामुख्यान गजाल आसा मोपा एअरपोर्ट आयिल्लो मोपा एअरपोर्ट येवपाकूय जाय म्हणून पेडणेकार फुडें आसले मोपा एअरपोर्टान नोकऱ्यो मेळोंक जाय म्हणून आयज मेरेन संघर्श चालू आसा टॅक्सींक थंयसर एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणून संघर्श चालू आसा
आयुष हॉस्पिटलान नोकऱ्यो जाय म्हणून संघर्ष चालू आसा, तसो संघर्ष हय करूंक जायना म्हणून ही पेडणे तालुक्यात नागरीक समितीच्या वतीन एक कमिटी हांगा स्थापन करता आनी सरकाराक आमी अशें भितर डिस्कशनाक गेले, अजून डिसिजन जावंक ना की सरकाराक आमी ज्यो ज्यो रिक्रुटमेंट हांगा जाय ते रिक्रुटमेंटाची डेटा जी आसा ही आमी पुरोवंक शकता, अशेंय सुद्दां आमी प्रोविजन आमी सरकाराक हातभार लावच्या खातीर आमी प्रयत्न करता. मागता मुख्यमंत्र्या कडेन आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन ज्या पद्दतीन दोनूय मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघाचो विचार करून एम्प्लॉयमेंट थंयसर दिल्ले आसा, तेच प्रमाणे पेडणे तालुक्याच्या युवा भुरग्यांक तेच पद्दतीन हांगा स्थानिकांक पयलें प्राधान्य दिवचें हीच आमची मागणी आसा. आनी शेवटी पार्सेकर सरांचे धन्यवाद करता. एक ज्वलंत उदाहरण आयज पार्सेकर सराच्या नांवान पेडणे म्हालांक मेळ्ळा. जो व्यक्ती ह्या भुमीन जन्मलो आनी ताजें स्वप्न कितें आहा, तेणें कशें घडोवन केलें तो पेडणेकारूच करूं शकता, भायल्या लोकांक हाजी तळमळ नासतली. इतकेंच सांगून हांव 2 शब्द काबार करता. नमस्कार. खरें म्हणजे आज पत्रकार भावांक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, कित्याक ह्या ज्या वाट्यार स्पेशली हे आमचे हंगर स्ट्रायक जालो तितून खरो म्हणजे व्हड्या प्रमाणात वांटो घेतलो आमच्या पत्रकार भावांनी. तशेंच कृती समितीचें हांव आयज अभिनंदन करता आनी तांकां मना पासून अभिनंदन करपाचें, कित्याक तेंच्यांनी सातत्यान आपल्या परीने चालू दवरलें आनी सगळ्यात व्हडलें जर एक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा तर आयज जी आमचे मशाल मिरवणुकीक जे आमचे सगळे पेडणेकार जमलेले, म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांसून मनीस येयलेले आसात आनी तेंच्या ह्या सगळ्यांच्या श्रेयामुळे आयज आमकां खंय तरी पेडण्यान आमकां तुयेन GMC लिंक हॉस्पिटल मेळटा. खरेंच सगळ्या म्हज्या पेडणेकारांक हांव धन्यवाद म्हणटा मना पासून, मना काळजांसून. पूण तशेंच आमच्या CMाक आतां आयज कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक ताणें आमच्या पेडण्यान 2 तारखेक सुरू करता म्हूण सांगला. खरी ही आनंदाची गोष्ट आसा, पण ही जेन्ना सुरू करता म्हाका खबर आसा बरेच त्रास आसतले, वेळ आसतलो, पूण जी तुमी OPD सुरू करतात ही वेलकम आसा, प्रश्नच ना. कॅज्युअलिटीज मॅन्डेटरी आसा, कित्याक तेच्या शिवाय काय चलचें ना. ते म्हाका ती बेगिनात बेगीन तुमी चालू करतले अशी आशा धरता. पूण स्पेशली जे एम्प्लॉयमेंट आसात आमचे, तेचेर आमचे पेडण्याचे लोक कशे मॅक्झिमम रावतले हेचेर मातशी सरकारान काळजी घेवपाची गरज आसा. खरें म्हणजे कितें आसा, दर फावटी हॉस्पिटलान गेले काय आमकां पर्टिक्युलर एरियांतलेच लोक दिसतात. ते हे फावटी म्हाजे CMाक आनी आमच्या स्पेशली हेल्थ मिनिस्टराक एक गाराणें आसा पेडणेकाराच्या वतीन की ह्या हॉस्पिटलान जाता तितले पेडण्याचे लोक आसचे आनी त्याच्यासाठी स्पेशली आमचो जो आमदार आसा जीत बाब म्हणजे हेचो मांद्र्याचो, तसोच आमचो जो पेडण्याचो, हेणी लक्ष घालून हे मॅक्झिमम लोक पेडण्याचे लागचे हेचेर लक्ष घालचे. खरें म्हणजे आयज जिताकय खरें कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय. ताणें आपल्या कश्टाने हे आपले सुरू करून आयज खंय तरी तडीस येयलेले आसात. पण हे करतना सगळ्यात व्हडलें जे श्रेय वयता ते आमच्या लक्ष्मीकांत सरांचे. त्यांच्या अथक श्रमामुळे खंय तरी त्या टायमार त्यांनी हे घेतले, त्याची आयज स्वप्नपूर्ती जाता म्हणून तेंचो सुद्धा उगडास करपाची गरज आसा. खरें म्हणजे ते 2 तारखेक जेन्ना ह्यो प्रोग्राम जातलो तेंकां खरें म्हणजे सन्मानीत करचें अशें म्हाका दिसता, कित्याक तेंच्यामुळे आमच्या येणाऱ्या पिढीसाठी पेडणेकारांसाठी खंय तरी एक बरें हॉस्पिटल मेळटलें, तेसो GMC लिंक म्हणून तेंकां हांव धन्यवाद दिता. तशेंच आयज एक वायट दिसता खूब, म्हणजे कितें आमचो पेडण्याचो आमदार ह्यो केन्ना ह्या खंयच्या हंगर स्ट्रायकाक दिसूंक ना, मशाल मिरवणुकीक दिसून तेन्ना आवाज काडटना दिसूंक ना. हे आमचें दुर्भाग्य आहा, स्पेशली पेडण्याच्या मतदारसंघातून. खरेंच आमी कितले अभागी आसात. एनी हांव तेची जी जागा आसा ती जितान भरून काडलेली आसा, तशीच आमच्या CMान पालक मंत्री ह्या नात्यान भरून दिल्या म्हणून तांकां हांव धन्यवाद दिता. देव बरें.